पहिली गजाल म्हणटा ती फोर्थ नाईट मिटींग जी आहा ते फोर्थ नाईट मिटींगेक एक अननोन मनीस वो एडवोकेट म्हणून येवन थंयसर बशिल्लो. क्लियर कट सांगिल्लें सेक्रेटरीक, बाबा हो मनीस तुलसीदासान ताका विचारलें हो मनीस कोण. जेन्ना फोर्थ नाईट मिटींग चालू आसता तेन्ना पब्लिकाक येवन थंयसर बसोंक शकता, पूण डायस शेअर करूं शकता, डिसिजन शेअर करूंक शकना तो. आनी आयज लॉयर्स सांगूंक सोदता, प्रतिमा हांगासर लॉयर आसा, तुमी कितें गुंडा जावंक सोदता? हा, तुमी गुंडा? तुमी येवन ते पंचायतीन डॉमिनेट कित्याक लागून करता रे? हेतून फोर्थ नाईट मिटींगेक खंयचो आदवोगाद डॉमिनेट करूं शकता तो म्हाका सांगचें. बार कावन्सिलान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हे आदवोगादाचें नांव कितें रे आदवोगादाचें? झेलर म्हणून. हा, तुम्ही गुंडा भाशेन वावरता मरे थंयसर. तुम्ही येवन तो डॉमिनेट करूं शकता. यू कॅन डिक्टेट टर्म्स टू द सेक्रेटरी. आणि सेक्रेटरी, इफ सेक्रेटरी इज नॉट क्वालिफाईड, ही शुड नॉट कम इन एका ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक हांव सांगूंक सोदता, डायरेक्टराक सांगूंक सोदता, सिद्धी हलर्णकराक, की दिस सेक्रेटरी इज नॉट फिट. आय फील बिकॉज एवरी नाव एंड देन ही वॉज क्वेश्चनिंग द लॉयर. Was lawyer appointed or official letter was given to the lawyer to sit for the chair? How did secretary allow him to sit over there? We had to come, we had to call the police. आणि ताका आमकां पुलिसांक PSI वालोर म्हणटा ते पुलीस स्टेशनार PSI तो आयलो आनी ताका उखल्लो, ताका उठ म्हणून सांगलें. तेन्ना तो उठलो. ही वॉज नॉट रेडी टू लीव द चेअर. आय सॅल्यूट द पुलीस ऑफिसर. ताका उठचा पडलो थंयसर, उठ म्हणून सांगलें. आनी तेन्ना मागीर ते पंच मेंबर आशिल्ले पळय ताका बसपाक मेळ्ळें थंयसर, लेडी पंच मेंबराक. म्हणल्यार आयज हे जे आदवोगाद जे आहा हांगासर पळय, फक्त पयसो करूं अशें आयकलां. 1.5 कोटी ह्या आदवोगादान बील लायला खंय ह्या पंचायतीचे. म्हणल्यार ह्या पंचायतीचे थंयसर केसीस करप आनी कोणाचे पयशे काडप, पंचायतींतलेच पयशे काडप. 1.5 कोटी बीन अशें आयकल्ले प्रमाणे सारकें मरे. 1.5 कोटी खंय आदवोगादाक दिता. म्हणल्यार आदवोगाद आयज जस्टीस दिवपाचें सांडून हे आयज भुतानी वांगडा वावरता अशें जालें. दीस इज अ शेम. आनी आदवोगादाच्या नांवान हे शेमफूल एक्ट, बिकॉज ही वॉज टेलिंग अस लॉ. वो सांगता लॉ, बुकां ओपन सांगता. म्हाका सांग खंयच्या कायद्या अनुसार विदाउट परमिशन ऑफ दी सरपंच ऑर दी अप्रुवल or the letter to the concerned person can come and sit over there? हाका पयलीं एक्चुअली पळोवपाक कायदो खबर ना. वो म्हाका दिसता भुतानी कडेन आनी आनी कोणा कडेन जे एडजस्टमेंट करता पळय आनी वे फॉरवर्ड दाखयता पंचायतीक कशें चोरप तें. आनी असले आदवोगादांक लोकांकूय सांगूंक सोदता अक्रॉस गोवा, विदाउट द परमिशन नो वन कॅन कम एंड सीट इन द डिसिजन ऑफ दी फोर्थ नाईट मिटींग. पंच मेंबरांक रायट आसा. चेअरपर्सन आसा, आमचो सरपंच आसा तो चेअरपर्सन आसता आनी त्याच्या डिसिजनाक इन्वॉल्व जावपाक शकना. सो म्हाका दिसता की हे सगळ्या गोंयच्या पंचायतीक खबर आसपाक जाय. आनी आयचे जे डिसिजन जालें, जे ओपोजिशनान मान केले आनी आपले ठाम रावले ह्या डिसिजनाक, वी थँक दी ओपोजिशन. आनी जे लोकांनी सपोर्ट केला परत मिटींग आपयतले. लक्षांत घेयात, आमी आयज एकूच सांगून वयता, तुमी कोर्टाचेर घालताले पळय, court cannot interfere into the decisions of the panchayat. Let me clear these things. आणि वो आदवोगाद तांकां मिसगायड करता. वो आदवोगाद वो बार कावन्सिलान हेजे नोट डावन करून घेवचें आनी बार कावन्सिलान एक्शन घेवचें. वो सांगता तांकां की कोर्टाचें डिसिजन आसा आनी कोर्टान डिसिजन, कोर्ट कॅनॉट इंटरफियर इनटू दिस वन डिसिजन. कोर्ट कॅन गिव द जजमेंट. मिसगायड करिनाका लोकांक. सो आमी गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, हो भुतानी प्रोजेक्ट आमी भायर काडल्या शिवाय आमी ओगी रावचो ना. एक्टिविस्टांचो सगळो एक्टिविस्टांचो तांकां सपोर्ट. त्यांच्यानी एक एलिगेशन घातला तेच लॉयराचेर, तो काम करता पण पेमेंट घेता त्याच्या बायलीच्या नावार. तुका कितें दिसता? न्ही, म्हाका दिसता ते तेंचे तेच सांगतले. पूण अशें जे करप आहा पळय, इलिगलिटीज करप आनी कायदो जो कायद्यान चलप मनशांनी, एडवोकेट तेच तर असले करपाक लागले जाल्यार आनी उरला कितें? 1.5 कोटी म्हणल्यार कितें उरला रे? आनी ही पंचायत खंय आतां रेंटाक आसा खंय? 70,000 रेंट खंय? म्हणजे अरे मवीन बाब, पंचायत मिनिस्टर मवीन, तुका विचारूंक सोदता, ते फार्म हाऊस बांदला पळय भरपूर, ते फार्म हाऊसाच्या जाग्यार हे पंचायती बांदा. 5 करोड सँक्शन जाल्ले खंय पंचायतीक? खंय गेली पंचायत? आणि हांगा येवन खंय कोणी मविनानूच स्टेटमेंट केलें फंक्शन 2 फावंडेशन अशें पंचायतीचे भरपूर फावंडेशन स्टोन घालता ते. पूण एक गजाल सांगता, अंबानीचे असले इतले बरी पंचायत बांदपाक खंय गेले तर? काय पंचायत बांदला आनी व्हायट एलिफंट कशें पंचायत दिश्टी पडना अशें म्हाका क्वेश्चन करपाचें आसा.
कित्याक हे जे आहा पळय हांगा म्हाका दिसता व्हडलो झोल चल्लोलो आसा. सो लक्षांत घेयात, वोटरांक सांगूंक सोदतात ते 1000, 200, 500 रुपयांक जेन्ना घेता पळय तेन्ना आयज म्हाका वायट दिसपाक लागलें. गोंयकार कोण रे, गोंयकार कोण रे, गोंयकार कोण रे अशें म्हणटा. गोंयकार जाल्यार वोट मारा म्हणून सांगता. आयज थंयसर मॅन्डेट दिवपा लागून थंयसर मुद्दम पळया चडशे गोंयकारांनूच दिले. सारकें मरे, चडशे गोंयकार वालोरते गोंयकारांक दिले. आनी जे भायले आहा पळय ते फक्त पयशांक आहा. फुडल्या फावटी वोट करचे पयलीं चिंता थोडे MLA बसूंक सोदता हांगासर फुडल्या इलेक्शनाक. सांगूंक सोदता सांगोलकारांक, पयलो मायग्रंट तर दितले तुमी असेंब्लीन जाल्यार सांगवाल दितले. आनी हे दिले जाल्यार लॉज तुमकां, लॉज